नमस्कार सगळ्यांगे. आज एक ज्योतिष दर्पणाचे सजेशन घेवचे प्रोग्राम करताच विशेष जावन आशिल्ले एक संचिका कसं म्हणणारे ज्योतिष दर्पण प्रारंभ जावन लागी लागी पराक नोव्हेंबराक 3 वर्ष जाता. इतले एपिसोडान तो मस्त जन आमी ज्योतिषी तांकां पयला आनी तुमगेले प्रीती सहकारा निमित्त तुम्ही काल काला तेगीत सजेशन्स कशे दिताची खंयची प्रोग्राम चड लायक करताची एक खंयची ज्योतिषालय उत्तर चड लायक करताची ते पुरे आधार करून आमी बदलावण करता आशिल्लेची. पहिले एक पडी सांगला ताजे बस फुडें आमगेलो टू हें सजेशन घेवचे विशयार ಸ್ವಲ್ಪ विचार विनिमय कोरया म्हणाल खातीर जावन आनी जाल्यार ज्योतिषीची वास्तुतज्ञ तशी यक्षगान म्हणल्यार नवा यक्षगानान ती ताळमद्दळान सकड मस्त सामाजिक जावनी आसताची आनी लेखन इत्यादीक बरोवन धार्मिक चिंतक जावनी म्हणत इता म्हणल्यार मस्त आनी चिंतक धार्मिक विशयार पुरे करता आसताची. ह्या कार्यक्रमाक राघवेंद्र भंडारकर आनी मोडबिद्रे तुला आयिल्ले आसताची. अशीच सजेशन ओटो मेलोटी ಸ್ವಲ್ಪ विचार विनिमय कोरया म्हणून कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता आसता. तशीच आयची कार्यक्रमान कशें म्हळ्यार तुमगेले पर्सनल क्वेश्चन्स न्ही ताका मुखार सुंजेल्यार अवकाश आसा. ज्योतिष दर्पण इंप्रोवायज करच्याक नावें तातूंत कसले एक बदलावण कोरका जाल्यार ते तुमी सांगली कुडले जत म्हूण न्ही जाल्यार ते एक अमके एक विचार तुमी तिलसुका सजेशन घेवका त्या नवनार एक वापास एक नवे एक रूपरेश तयार कोरेत म्हणाल एक मनांत आमकां येवका जाल्यार तुमगे सजेशन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसता. ताजे खातीर तुमी कॉल करून कसले तुमगेले मनांत आशिल्ले विचारू ज्योतिष दर्पण प्रोग्रामा विशयी एक ज्योतिषील विशय जे कसले विशय जे उलोवचे आसा म्हणजे जाल्यार हें सीधा प्रसारांत तुमकां एक अवकाश आमी निर्माण करून दिलेलो आसा. बरलाल वळारी यूथ ऑफ GSB फेसबुकान जे मेसेंजरान जे मस्त तुमी मेसेज करताची जाल्यार लायव्हान तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या देखून म्हगेले एक रिक्वेस्ट कसलेय तुमकां डावट्स आसा कसलेय विशय ह्या प्रोग्रामा विशयी उलोवचे आसा म्हणजे जाल्यार दयकोरून तुमी कॉल करका. पॉझिटिव्ह सांगता म्हण न्ही प्रत्येक विशय मनांत कसो आसा की सीधा लायव्हार सांगयाची ताका साध्य म्हणजे जाल्यार आमी उत्तर दिवच्याक प्रयत्न करताचे. आनी ज्योतिष दर्पण एक 3 वर्स तुला ना प्रारंभ जाल्ले सुरवे कशें म्हणा भंडारकर माम हें स्टार्ट करतना ज्योतिषा विशय नॉलेज मात्र दिवया म्हणून प्रोग्राम स्टार्ट केला फस्टाक. ज्योतिष म्हणा कसं ना एक सब्जेक्ट घेवचे जाल्यार त्या जनान मस्त लायक कर न्ही त्या विशयार म्हणल्यार त्या विशयार तांकां मस्त लेखन मेळटा बुक्स मेळटा नॉलेज गेन करूंक आतां कुजा दोश म्हणून हें म्हणटा त्या बुक्सांनी मेळटा. मध्ये आमकां सजेशन येयलें कसं म्हळ्यार तुमी एक कॉल करून आमकां निमगूत असले एक अवकाश करून दिवका जायत म्हणल्यार मागीर आमी कसं केलें म्हळ्यार कॉल करून पर्सनल विशय कसले क्वेश्चन निमगुचे ना तांगेले घरा सोयरीक केन्ना जाता घर केन्ना जाता त्या पुरे न्ही ज्योतिशा संबंद पावयल तुमी जनरल जावन आशिल्ले डावट्स निमगू येता म्हणून मागीर वापस सजेशन येयलें कसं म्हळ्यार देखून तुमी आमगेले पर्सनल विशय निमगुचे एक अवकाश करून दिवका हांव अशें ह्या जनान सांगता सांगता सांगताची बदलावण जाता आयलें. तुमकां गोत आसा खाली एक प्रश्न चिंतन करताल मान न्ही पेंडुलम विद्या आमी इंट्रोड्यूस केल्ले संख्याशास्त्र पुरे इंट्रोड्यूस केल्ले म्हळ्यार जनरल टेस्ट आतां कित्याक आमी मुखार येता आयले टोटली सांगता म्हणजे जाल्यार ज्योतिष दर्पणा विशयी कसो सांगताची ज्योतिष दर्पण सदा ताजे बस फुडें तुमी जाल्यार कॉल कोर येता उडगासू कॉल करून तो नंबर तुमकां दिसता आसता डिस्प्लेन तो त्या नंबराक तुमी कॉल करून तुमी जाल्यार उलो येता आमगेलो सांगायची 3 ವರ್ಷ दाखवून साधारण एक 36 महिने दाखवून ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम प्रारंभ जाल्ले आज इथे एक एपिसोड दाखवून अनेक एपिसोडाक मस्त कुतूहल 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 जावन वता आसा. हांव सांगचे कसं म्हळ्यार कितलीकी जाणां तुमी अन्वेषण करून साधारण 25-30 पासून वैरी ज्योतिष प्रवीण ಹಂಗೆ ಇವನು ತಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ आणि आमगेले प्रेक्षक बंधूंकय तांणी कसा निमगिला तांगेले समस्या आसा ते 1 घंट्यान तो म्हळ्यार मिनिमम एकेकला 1 मिनिट 2 मिनिट मेळचे पुरो ते सीमित अवधी भितर एक सांगता म्हणून जाल्यार सांगला रे ते निजावन जाल्यार एक ग्रेट म्हणून सांगता. म्हळ्यार ज्योतिष शास्त्र म्हळ्यार तितली सुलभ ना ज्योतिष पर्याय 1 मिनिट 2 मिनिट जायना ते जाल्यार ते सीमित अवधी भितर एक कवडे घालून की एक नंबर सांगून की नाही जाल्यार जातक तागेले नक्षत्र की नाही जाल्यार राशी की पळोवन सांगिल्लें ते निजावन जाल्यार एक ग्रेट म्हळ्यार आमी सांगता मुख्य आमकां मूल वेद वेदाचे अंग ज्योतिष्य हे ज्योतिषाचे अंग जावन आशिल्ले हे वास्तुशास्त्र जेवो हे संख्याशास्त्र जेवो हे पेंडुलम जेवो ह्यात आर्थ एक मॅजिक स्क्वेअर म्हणून सांगता ती ताका आमगेले जय मयन लक्ष्मी यंत्र म्हणून नांव दवरला.
हे सगळे शास्त्र ज्योतिष्याचे एक अंग जावन आसा ते पुरा जनांक हांगा आपण हाणू तुम्ही जावन जाल्यार सांगता तुम्ही सांगता अभिनंदन आहार इथं म्हणून सांगलं ते तितले जनांक हांगा सगळे एक गंटे भितरी एक 3 वर्स भितरी तांणी सगळे येवन तांगेले एक अभिप्राय तांणी ತಿಳಿಸಿलेलो आसा तांगेले ज्योतिष्य प्रवीणांनी जेव्हा वास्तू जेव्हा कोणें जेव्हा तांणी तांगेले पर्याय तांणी दिलेलो आसा आनी ह्या 3 वर्सांत कितली की ज्योतिष येयली ती सलारी थंय नको हांग थंय एकळेची तुम्ही कोण म्हळ्यार कंट्रोल करता आसा ती म्हळ्यार स्टेबिलिटी स्थिरता असं हे ज्योतिष दर्शनान तुमकां सांगता हें एक प्रमुख कारण म्हणून हांव सांगता. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಏಕ ಕಾಲರ್ ಆಸ ಮುಗಿಲೋಟು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಉಲ್ಲೇಯಾಚಿ ಲೈನಾರ್ ಅಸವ ಉಲ್ಲೇಯಾಚಿ ಲೈನಾರ್ ಅಸವ ಉಲ್ಲೇಯಾಚಿ कोण उलोवचे प्रमाम उलय सांगया प्रमाम एक कसं म्हणल्यार प्रमाम लास्ट एक एपिसोडांत एक सजेशन येयलें कसं म्हणल्यार ज्योतिषितांनी परिहार दितना ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಸಲ್ ಪುರ आमकां पळोवच्या मेळटा हाजे विशयी कसं कोर येता म्हण एक सजेशन येयलें गोपी भटमाम ऐकत सांगायचे प्रमाम परिहार कशी म्हळ्यार ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪರಿಹಾರ सांगताची त्यांनी करताची त्याचवर नमगे जायन म्हणताची आता एक वर्डीची गाड येता म्हणटाची ब्रह्मचारीक जोड दिवची सिंपल परिहार नसता हा म्हणून ना चेडू संतान जायना तिला सिंपल परिहार आसा एक 100 जनांत एक जन परिहार सिंपल रितीन जावचो बरो 999 जनांचा परिहार कशी म्हळ्यार तांगेल कुटुंब दोशी कशी अम्मा साइड दोशी कशी आडतली ते विधानार चलता ಕೆಲವು ಜನ ಅದೃಷ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ असता ಒಡ್ಡಿ जावन येता उदाहरण कितनी जन पळयला 1000 जन पळयला 1000 जन पळयताना कसं देता म्हळ्यार पावन परिहार जावचे असता पावन परिहार करणे होड परिहार जावपाक जाता ही म्हणाली एकेकांक तांणी घेतली जन्म आसल्याक ಕೆಲವು जनांक 7 जन्म म्हणून आसा 7 जन्म लोक सोडून ते जन्म वयर जाता जावन परिहार असता ऐकत सांगायचे 7 जन्म याक जावन परिहार ಕೆಲವು जनांनी म्हळ्यार एस्ट्रॉलॉजी कशी म्हळ्यार एक नंबिके वयर चलचे परिहार करून ಕೆಲವು जन जाता परिहार केल्यारय जाता जाल्यार शास्त्र कशें सांगता म्हणून सांगल्यार समय विधान परिहार आसा ताजो कशी म्हणून सांगला तर तुमकां बूक जाला म्हणटना तुमी जन गोची करून रंद कसले ना जाल्यार गोची करून जातात लायक रंद कोळंबो उपकारी अनेक करून जातात कशी लायक आसता तशी म्हळ्यार परिहाराक ते नमुन्याचे परिहार जावपाक म्हळ्यार दोशांक आसा दोश न्हू कसले जायन म्हळ्यार आमी एस्ट्रॉलॉजराक दुरवता उदाहरण पयलीं तुमी प्रोग्रामा भितर एकूच विशय आयकलो एस्ट्रॉलॉजींत वेल्युपन सायड रोहो एस्ट्रॉलॉजर म्हणून एस्ट्रॉलॉजी कशी म्हण सांगल्यानी तांकां गेले अनुभवा वयर एस्ट्रॉलॉजी बरोबर अनुभव म्हळ्यार तांणी कशी तांगेले जनांक कशी मेळटाची व्हडले एस्ट्रॉलॉजर जनांक जायना तरी ताणें एस्ट्रॉलॉजर मेळटा तागे जिद्द वाक्सिद्धी योग म्हणून आसता वाक्सिद्धी योगार जायत आसा इवन परिहार तुमी सांगचे परिहार वाक्सिद्धी जावच आसा ಕೆಲವು जन पळयला विंगड जातीचे आतां मुगेलो एक मनुष्य आसा कसो सांगल्यार जाता ते जाता कशें तो सुरकून म्हणून सांगल्यार ते वाक्सिद्धी योग म्हणटाची मागीर परिहार कशी म्हळ्यार तुमी खंयचे वेस्ट करता बुद्ध न्याय जावन परिहार करना जाल्यार ಕೆಲವು जन ज्योतिष ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಂಗನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಕಟ್ಟಾಗ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹಾಕಿ तुम्ही వచ్చి జ్యోతిషాల నుంచి ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ तुम्ही परिहार 100% जाता इंटेन्शन तत्व ಎಲ್ಲೋ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ विद्वान म्हणून अनेक प्रमाण मिगेलोटो आणि राघवेंद्र भंडारकर म्हण आसाची मिगेलोट अशी एक सजेशन्स घेवच्याक एक लागी एक बेसलेच मिगेलोटो तांणी तुमगेलो उलयता नमस्कार
नमस्कार स्वामी सांगितले नमस्ते या परिहार सांगताना हा हा तुम्ही सांगितले हांव ಒಪ್ಪता हा म्हळ्यार परिहार ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರ್ಕತಿ ಜತ್ತ हय एक संधी शांती आणि सांगताना ते परिहार सान म्हणटा जायना म्हणून सांगून हय परिहार आत्ता कशे जाला म्हणून सांगल्यार ಕೆಲವು जन परिहार सान सांगल्यार जायना जाय ना होड सांगला मात चांग ज्योतिष म्हणून येता वय सलरी आम्ही कसं करका म्हळ्यार एक हा शक्ती असतो तक ते परिहार करचाक हय त्या शक्ती अस म्हणून सांगल्यार हम्म तेंच्याला सान म्हणटा की म्हळ्यार हांव एक हम्म एकमेकाला एक सान अनुभव बेंगलोराचे मुखालेली ती वय सांगायच आमगेले नरसिंह भट मामा म्हणतो वय एक कडे प्रश्न आशिल्ले प्रश्न जावन म्हगेले बहिणीन तेरापली ती हा बहिणीले घरकडची कामांची बहीण मनिषी हा तिಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸೊಲ್ವಾಲ ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಮಳಲಿ ಹಾ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡ ಮಳಲಿಂತಿ ಹಾ ತನಕ ನಿನ್ನ ಜಾತಕ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ हम्म ನೀ तत्काल लग्न पडून सांगले हा अशी तुगेले घरकाडे मरण आणि जल्ला हम्म तुगेले बांबुणू दुर्मरण जल्ला वय हम्म रेल्वे हळी पोण मेल्ला हम्म पिऊन पोण मेल्ला तो हम्म कसन केल्ले ना ताका कसन कर नी हम्म तुमगेल्यान कसन असतं ताका हम्म आमगेल्यान करच्या मगेल पोती समना दू मात्र मगेल तस हम्म तांकां तेन्ना न्ही जाल्यार कसन जात म्हणून सांगल्यार आमगेल्यान परिहार म्हणून सांगला तर कोटो नारायण बली की तिलो आमी ते पुरो सांगतात पळय ती हा तिकेल एक शक्त्यानुसार तिकेल एक परिस्थिती पळोवन तांणी कसं म्हणून सांगला म्हळ्यार एक सान म्हणटा परिहार केन्ना मेल्ला त्या दिसाक एक केळीपन्नांतू एक सीतकी तके दहीकी तके ते गोडकी माडा वयर दवरन एक कायड्या पळोवन कायड्या एक दवरन सोडी हम्म संजवाळेक रुद्राभिषेक करी म्हणून हम्म बट हेंचे विषय दुड्डशील मनुष्य जलाल जरा म्हणजे शक्त्यानुसार जलाल जरा तक परिहार सांगेता नाही प्रभम तसं तुम्हाला येताना तुम्ही एक सण परिहार सांगेल उदाहरणच की आम्ही असं सुमार सांगा कंडारमेंट सांगितलंय अमेरिकेचे त्या तिघेल परिस्थितीकडे कंडारमेंट सांगितलं त्याला केलं होतं नक्की गेलेल्या परिस्थितीचे वचा चिंता टिकीट पाहिजे त्याचं कड सुद्धा असतं परिहार म्हळ्यार नाव परिहार सांगताना कोणाला कर नव्हते सत्ती सांगल्यार या म्हणजे किती कस्टमर हांव सदनाकय करी म्हणून वचपाक ना तुमगे प्रॉब्लेम हे तुम्ही प्रॉब्लेम परिहार शिकले माग जाता काही वचून 5 वर्षानंतर मी गेले की गेले हांव तांकां सलय म्हणे आमगे जाती इंगड जाती आसा परिहार कशी म्हळ्यार आता बंडार मम्मान पेमेंट सांगले तिकडे जाल्ले म्हळ्यार हे 100 जणां काही तशें जावका म्हणना जाल्यार बदमार मारता जायत घरला बसून कळ्ळा बदमार देवाने केला उद्योग परिहार आसा ते कमी कशी करता बदमाला सुरू सांगता आता पळय हांव एक सांगता आमगेले एक बदमाम आसा तुम्ही टाइम वेस्ट करचे विषयीची प्रभम तस देखून एक मेल्लो नलवत्त सांगता घेता ती 1 लक्ष घेतात आमगे बदमामाला परिस्थिती म्हळ्यार 5,000 भितर केलेले असता नाही म्हणायचे दादा त्याची 1 लक्ष सांगचे पर्याय त्या बालकृष्ण बटमा म्हणून बालकृष्ण नाही किती बटमा असो तांगे विषय सांगता पळय आमकां कश्ट आसा आमकां तोंदर आसा तुम्ही सुधारसून दिवका हांव एकला विशय सांगता आमकां इथं तुम्ही किती रिजनल परिहार करण्याचे उणे केली करताचे ते आम्ही कसं करताचे सांगल्याचे परिहार सांगता मुचून दवरता पण आमकां असं ना तुम्ही करून दिवका म्हणून सांगा हिताचे आहे ना जगता त्याला अनुकूल आसा आता कसं अनुकूल ना अनुकूल आसा अनुकूल आपली मनीस म्हणती ना जाल्यार परिहार करची रुटीन करणी जाल्यार ते आता भंडार मामान सांगेल त्या बायल म्हणजे तत्सम परिहार तत्काल परिहार कळ्ळें तांचो परमनंट तिकडे बामणाक वॉक्स जायना जाता भंडार मामाल दिया भंडार मामा सांगा म्हाका जाता म्हणून हांव एक जनरली जावन तुमकां सांगिल्लें नाही भंडार मामा तुमगे कसं ना हांव ओपता वय ते तुम्ही तात्कालिक सांगितले तुम्ही जिब्बेचे पवडार तुम्ही जिब्बे देवी एक सिद्धीर तुम्ही सांगितलं वय सम पळयत एक तत्काल ते जावन दत्ता. पार जावका जाल्यार एक त्या आवडलें. त्या समयाक ते तत्काल परिहार पावता
मागीर केला रे अशी केलं ना होय तर भावाने कशी असता म्हणून सांगल्या शास्त्र शास्त्र म्हणून सांगले सांगायचं आणि शास्त्र पडल्यावर आम्ही सांगितले ज्याला परिहार ओढ रीतीने सांगता कसं लाग बटमाम आणि सांगेल जीवन होतं म्हणून सांगते नाही आणि कोणाही बटमाम कोणाकाही डाऊन करणं होय तुम्ही करते तुम्ही बटमामा संबंध द्यायचे आमगे प्रॉब्लेम आहे आमके ಏನ್ प्रॉब्लेम अम्मा ज्याला करची विधान करणं त्यारे जातो होय नाही सलारी ती तत्काळ जाऊन एक पार जात ना एक अपाय दाखवून एक समस्या दाखवून पार जावच्या एक तिके वाट दाखवून दिली म्हणून सांगच्या नाही नाही 100% बंदा मामा ऍग्री करता ज्याला मी गेलं की किती जण येतात जातक नसले तर जातक असले होय सत्वाचा परिहार असा तुम्ही सांगेल परिहार एक परिहार असणं हा म्हणणं ज्याला वर्कआउट जाय नाही तर मग 70 जण टाइम बटमामान सांगला म्हटलं या बटमामान सांगला मग आमगेल्यांचा प्रॉब्लेम कसा म्हणून सांगता आमगेल्यांचे एका तुम्ही ना आम्ही उठाची एकमत ना आमगेल्यांचं आता उदाहरण पर्ची जीएसबीचे रिकन्सिलेशन प्रोग्राम भितर त्यांचे एक मनशान सांगला वेल क्वालिफाईड ज्योतिष एक वेल क्वालिफाईड ज्योतिष ज्योतिष सोडता करेक्ट नाही ಹಂಗ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಯುತ್ ಆಫ್ GSP ಐಲಲ್ಲ ನಿಜವಂಜಲ ಸಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟचे ज्योतिष ಅವ सांगता भंडारकर ज्योतिषी कशी म्हणून सांगता गेला एक्सपिरियन्स जजमेंट घ्यायचा आता जज जाऊन बसतो कोर्टात जज जाऊन बसतो तागेला एक्सपिरियन्स बसताना आता कॉलेज अशी काही नाही ती जजमेंट कशी देऊ का म्हणून ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ आता एक मिनिट ಅಂತೂ दोन्ही क्वेश्चन संका झाला रे ज्योतिष सुलभ ना आता तुम्ही जेव्हा बेसली ती कवडे घालून पडतात ती त्या समस्या एक चिंतन करके झाला रे उन्हामुळे एक 15-20 मिनिट होता साला 1 मिनिट साथ दिना त्या तसा एक्सपर्ट जलल मी ते अंग परिहार म्हणला मग कितली की जरनी सांगला युथ ऑफ GSP प्रोग्राम लायक तसं छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणच्या तुमका छत्रपती शिवाजी प्रभू माम जव नरसिंहाचार्य जव नरसिंह भटमाम जव देवदास किणी फर्स्ट आयलेली ती त्यांनी चंद्रती प्रोग्राम दिला हंगा त्याच्यानंतर रमनाथ भटमा मुलकेचे सदाशिव ತಂಗೆಲ್ ಮಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ತನ್ನ ಏಕ್ಲಾನ ಹಂಗಾಯ್ತು ಸದೆಯಲ್ಲಂತೂ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಮಮ್ಮ ಕಸಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ होतं कोणाकाय आमचं काय ना आम्ही त्यांना एद्राचं संघाने नाही काढलं बदल सांगता जाणार ते खूप मला केलं होतं ना तर ಕೆಲವು ಜನ मालगाड्याला नेमती ತಂಗೆल पूर्व पुण्य ಸ್ಥಾನ नेमकी आता ನಾವು पण सांगा ना ಮೆಗ್ಗೆಲ್ ವಿಷಯ ಅವನು ಕ್ಲೇಮ್ ज्योतिष शाखा एक वाट दाखवायची दिवा मग कशी कसो प्रमाम आम्ही संजयला म्हणणार आमगेले लागी प्रतिभा आमगेले लागी विद्वान असत म्हणून आमका कोणाकही गोत ना बाहेर जातीच्याला वचून थंय प्रश्न घालतात ती तांका पाय पण निमितात ती आमगेला विद्वत तसं आमगेला वटमाम सांगतात म्हणून सांगला रे आम्ही लागी वचून पळो का दूर दखून एक्सपर्ट ना म्हणून सांगतेच पळायती तप्पू ते तप्पू ग्राहिक म्हणून सांगता मागीर ज्योतिष आमगेल गौड सरस्वत ब्राह्मण समाजाचे ज्योतिष कंचते उन्नंते आता हावन जाला रे सुमार जनाला ಒಟ್ಟು ಬೆಸ್ಲ ತಂಗೆಲ ಒಟ್ಟು ಬರೋಚ್ಚ ಜವ ಬೆಸ್ಲ ಅಂಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೋರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಂಗೆಲ ಒಟ್ಟು ಬೆಸ್ಲ ಅಂಗ ತುಮಗೆಲ ಕೊಳಲಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಒಟ್ಟು ಬೆಸ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮಣ್ಕರ್ ಒಟ್ಟು ಬೆಸ್ಲ ಸಲ ಅಮ್ಗೆಲೆ ज्योतिष कोण असती आमगेले बटमाम तांगेल बेसील म्हाका कितले की अंत परिहार मेळ्ळा आनी मेगेल ಒಟ್ಟು मेगेले शिकताले म्हणल्यार ज्योतिष शिकताले कापन ओरनु तांकां खुशी जाला हांव आमगेले नरसिंह भटमाम म्हणून सांगल्यार हांगा कार्शिटा लाग आसा ती तांकां 25 की 30 पसी चड प्रश्नांक भायरच्या जातीच्या आपण वयला आमी तांकां खुशी जाला परिहार जाला न्ही हांव सांगचें म्हळ्यार आमगेले ज्योतिष GSP ज्योतिष निजावन जाला ग्रेट आसा ती चला रे एक प्रयोजन आमगेल समाज तयार ना म्हणून म्हाका भारी या विषयात जात सांगता तितले सांगता त्या विषयात युथ ऑफ GSP का बदल सेलेक्ट करता इथं मला युथ ऑफ GSP जान पूर्व निमगिता नाव याना म्हणाल मनीषो तांगेल प्रोग्राम पण हाव पळाला निमग्याचे ती गोपी भटमा हांव येईरा मला इथं तुझा जन
ताची देखून हांव येना म्हणून सांगेल मनीस इत्याक अनेक विंग टीव्हीच्यान म्हाका पळयला हांव वच्चें न्ही कसो लागता म्हाका इश्ट ना पब्लिका लागीं तशें उलयता इथे म्हळ्यार आमी कडक सांगताले जाल्यार जनांक कशें जाता म्हळ्यार जनांक कशें जावका श्लोक सांगता श्लोक इम्पॉर्टंट न्ही जनांक कसं मनोदट जावका तें जावका जाल्यार बळवा कसं पर्याय जावका तें जावका जाल्यार उदाहरण नेक्स्ट आयिल्लो तो एक उदाहरण विशय सांगता गेले बघ हांव 1000 ज्योतिशाला गेला 1000 ज्योतिशान मागीर जातक पळोवन 90 मेळ्ळा म्हणून सांगला ऍक्सिडेंट जावन तेदन तुमी ज्योतिष पट्टी म्हणून सांगतावे न्ही तांणी सांगेल करेक्ट तांणी कसं सांगेल म्हळ्यार 90 म्हाका एक ऍक्सिडेंट जाला आनी तांगून उरला ज्योतिष पट्टी नाही सांगेल विधान तप्पू तितलेच जायत प्रभा इतलो वेळ मस्त वेळ उरले धन्यवाद तुमकां धन्यवाद तुम्ही सांगेल विषय करेक्ट कसं म्हणणार एक्सपर्ट म्हणजे डेफिनेशनाक विंगड आसा ताका एक परिधी जाल्यार युथ ऑफ जेजमी मुखांतर आमी ज्योतिशाक परिचय कोर तांगे केद्रारचे हें केलां आनी कशें म्हणल्यार प्रत्येक विशयान तूं ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ सांगचे करेक्ट ताका तांगेले एक क्लॅरिफिकेशन आशिल्लें निमित्त जसं करून हांव तांगेला लागींची निंगुचाक प्रयत्न केलेला आणि सुमार जन ज्योतिष आमगेल्यांत आसता ती वय येवच्याक प्रचार घेवच्या त्यांनी मागशार एक प्रचार घेवच्याक दोन्हीचे हांवाचे मजदाना कॉन्टॅक्ट केलेले म्हळ्यार तांकां भोवशा एक जनाल येत्र ह्या फिलान तो बेश्टाक न्ही आजने पळय तांकां आपण अर्थ हवा बट आतां अन्य तशीच भोवशा अनेक कॉलर आसा आमगेलो तो नमस्कार नमस्कार मॅडम उलयाची कोण उलोवचे हांव लक्ष्मेंद्र म्हणून मैसूर उलयता आसा खंय तुला ना मैसूर नमस्कार नमस्कार तुम्ही वय तुमी हांव एक न्युमॉलॉजिस्ट कळ्ळें संख्याशास्त्रांत वय वय तुमगे जीएसबी युतांत मुगेले प्रोग्राम तुमी म्हाका एक चान्स दिल्ले वय 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 ताजे नंतर आमगे आमची लोक कशें जालें म्हळ्यार न्युमॉलॉजी म्हळ्यार कोणाकय गोत्ता बरें इतले वर्स ज्योतिशा वयर आशिल्लें पुरो जायना ज्योतिश म्हणटा फॉलो करून आशिल्लें केन्ना हांवें तुमी एक म्हाका एक चान्स दिवन एक न्युमॉलॉजी ताजे बग्गे एक उलयच्याक नाव तांगे प्रश्नाक हांव उत्तर दिवच्याक केन्ना तांणी मुगेलो प्रोग्राम पळयलो की बाय गॉड्स ग्रेस आज ते सुमार एक 150 जणांनी म्हाका फोन केला आता आमचे गेल्या मुगेलागी न्युमॉलॉजी ताका कसं नाही ते म्हणता येयला आता तुमगेलो प्रोग्राम येता रे म्हाका बारीक खूश जाला मुगेली एक विद्या 4 जणां कळ्ळी न्हू आनी हांव शिकून हांव नतो बेसूक आशिल्ले कडेन म्हाका भायल लोक मस्त येताचे जीएसबी लोक कोणा येनाशिल्ले तशें तुमगेलो प्रोग्राम येता तर म्हाका एक चान्स मेळ्ळा मुगेलें सजेशन कसं म्हळ्यार आमगेलो तशें जाल्यार मस्ते नासता आमचे गेल्यान तो विद्या मस्त गोत आसा जाल्यार ते कशी तांकां भायर वयता म्हणून गोत्ता आनी थोडे अळशीक म्हणटा आमचे गेल्यान कसं म्हळ्यार म्हाका कसं जावं ते म्हणून सांगून शिकून लास्ट आमगे लोक घेवन वचता ते 4 जण ताजे उपयोग केला लायक अनेक लागी हांगा राघवेंद्र भंडारकर म्हणून बेसलेच हांगा कोण म्हळ्यार आमी ओटू शिकयले ज्योतिष जायत वास्तू जायत संख्याशास्त्र जायत हे पूर आयला तांगेले एक तांणी तुमगेला उलयाचे पहिले तुमगेला ऐकला संख्याशास्त्र प्रकार नमस्कार मॅम नमस्कार हांवें ಸ್ವಲ್ಪ संख्याशास्त्र ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ स्टडी केला हांवें म्हाका गिरिधर नायक म्हणून सांगून पुत्तूरचे तांणी म्हाका एक 3 दीस की शिकयला तांणी संख्याशास्त्र एक भारी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ते आमगेलेंची भारतीयचे विद्ये ते आनी तांतू हे 1 ರಿಂದ 9 ते अंक ते नवग्रहाचे म्हळ्यार आमकां हांगा ज्योतिषशास्त्रांत वास्तुशास्त्रांत ज्योतिशांत मेळनाशिल्लें आमकां संख्याशास्त्रांत मेळटा आनी बारी सिंपल पर्याय सिंपल रितीन तांतू मेळटा इवन थंय पळय आतां रत्न घालचे जेवो विशय आनी तुमगेले उद्योग विशयार जेवो ते आनी बंड खंयचे आमी सिलेक्ट करी येता एक कार घेवन जेवो एक व्हेकल खंयचे जेवो एक सिलेक्ट ते पुरा ज्योतिशांत केला आमकां मेळनाशिल्लें म्हळ्यार नेगेटिव्स आतां एक मोबायलांत मोबायल नंबर चांगना तांतू नेगेटिव्ह स्लायड आसता ते नंबर चेंज करी येता अकाउंट नंबर संबंध आसता ते चेंज करी येता एक पण चेंज केले मागीर तुमकां